आयिल्ली पळय तशें पळयल्यार ती सांगता की 5-6 दीस प्रॉब्लेम आसा मदीं मदीं रुटीन आसता ह्या 5-6 दीस लास्ट टायम म्हणून तशें सावली प्रॉब्लेम आशिल्ल्यान बस प्रॉब्लेम उरलो तो त्या एरियेक बोगमाळो एरिया सप्लाय करता आसतना एक हिलॉक आसा तो हिलॉक क्रॉस बरो हायट आशिल्ल्यान हिलॉक क्रॉस जावपाक मातसो प्रॉब्लेम जाता आनी हिलॉक क्रॉस जावपाक सर्टन प्रेशर आसपाक जाय अरावंड 5 kg आमकां थंय फिश मार्केटा कडेन मेळपाक जाय हे लास्ट 2 दीस मेळिल्ले ते सप्लाय बरें आशिल्लें पूण कितें जालें थंय थोडे जास्त दीस उदक नाशिल्लें आनी तें सप्लाय केलें तें थोड्याच कडेन पावलें आनी परत थंय हाय रेटेड अशें तांकां प्रॉब्लेम जालो हें आतां आमी ऑलरेडी प्रपोजल दिल्ली आसा गव्हर्मेंटाक आनी तें सँक्शन जाल्लें आसा की ज्यो लायनी आसात इंटरनल थंय आतां लायन आसा ती अरावंड 125 125 डाया सेंटीमीटर आनी थंय तितली कॅटर करना ती ताका लागून ऑलरेडी आमी फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीक जे अशी एरिया आसा ते हें करपाक रिप्लेस करपाक गव्हर्मेंटाक प्रपोजल धाडलें गव्हर्मेंटान सँक्शन केलां आतां फक्त NIT अप्रुवल जावन टेंडर जातलें आनी थंय आमी 200 mm डाया प्रपोज केल्ली आसा आनी तें जर जालें जाल्यार हेंगे सगळो प्रॉब्लेम हेंगे जाग्यार पडटलो मीन टायम तेंकां कितें सांगलां हांव जाल्यार सायटीर येवन रेमिडियल कितें घेवपाक मेळटा जाल्यार पळोवया तेणी सांगलां आमी टँकर धाडा म्हणून टँकरच अरेंजमेंट केल्लो आसा तांकां सांगलां नाल्यार म्हाका फोन करात त्या प्रमाणे हांव टँकर धाडपाक अरेंजमेंट करता आनी तुमगे सद्या तर प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक ट्राय करता सर जेन्ना सगळी स्टेबल आसता तेन्ना आमी एकूच टँकर आमी स्टँड बाय दवरतात जास्त दोन यूज जायना आनी जेन्ना आमकां कळटा की शॉर्टेज आसा सावलीच्यान आनी हांगा जास्त प्रॉब्लेम क्रिएट जावंक शकता तेन्ना आमी एडिशनल टँकर हांगा स्टोरेज हें करतात स्टँड बाय दवरतात टँकर काल सुद्दां 3 टँकर आशिल्ले म्हाका काल मात 2 जाग्यार पडले म्हाका आज 2 आसात आनी ते सफिशियंट जाता आमकां एज पर डिमांड आमी सप्लाय करूं शकतात सो यू आर सेल्फ सफिशियंट विथ टँकर एटलिस्ट उदकाचो प्रॉब्लेम बोगमाळो आहाच आमी हांगासर लोक आमचे लोकल्स येता मिनिस्टर इनवॉल्व जाता आमी हांगासर फोन करून एक दीस केन्ना उदक सोडटा एक दीस जावन 2 दीस जाता आनी परत सेम प्रॉब्लेम ऑल्टरनेट तेच जाता तेचेर तेच सोल्युशन कांयच येयना आतां सांगल्या प्रमाणे मॅडम सरपंचानी सांगल्या प्रमाणे की सेरावली आनी एईच्या थ्रू आमकां हेची इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की सेरावली उदक ना म्हणून हे 8-10 दीस आमकां बोगमाळो हे त्रास जाता बोगमाळो न्हू सगळे कडेन त्रास जाता अशें एईचो रिप्लाय आमकां हेचेर आहा पूण हेचेर पर्सनली आमचो PWD न्यू मिनिस्टर आहा निलेश काब्राल हेंच्यांनी लक्ष घालपाची गरज आहा कित्याक लोक हांगासर सफर जाता एक तर गरमी वाडला दुसरें म्हटल्यार ह्या मे म्हयन्याच्या हेतून जर उदक ना जाल्यार सारकोच त्रास जातलो एज पर सोर्सीस आनी हेच्या पयलीं ह्या डिपार्टमेंटान सर भेंडे आसले जे वेल मॅनेज करताले हो डिपार्टमेंट आमकां तरी खबर आहा कित्याक आमी जेन्ना निवडून आयिल्ले तेन्ना आमी भेंडे सरा वांगडा आमचो चडसो कॉन्टॅक्ट आसलो सो एज पर सोर्सीस आनी लोकल्स आनी सोर्सीस आनी भेंडे सरांनी सांगलें की दाबोळे ह्या वाठारांत बोगमाळो खातीर 2012 पयलीं एक बुस्टर आसलो त्या बुस्टरासून उदक येतालें उदक सो आयच्या दिसान 10 वर्सां जालीं 2012 टुडे वी आर स्टँडींग इन 2022 10 वर्सां उपरांत पयलीं बुस्टरान उदक हें करून बूस्ट करून उदक सप्लाय जातलें पण 10 वर्सां उपरांत कन्स्ट्रक्शनां वाडला सगळें वाडला तरी आसतना हो बुस्टर कित्याक परत एकदां थंय घालना आनी बोगमाळो रिलीफ कित्याक दिना हो आतां आमचो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा आमी सजेस्ट केला एक तशेंच पयर हांव लास्ट वीक वचून इकय मेळ्ळो भेंडे सराक मडगांव वचून मेळ्ळो की सांगलेलें की एक सजेशन काडप हेचेर एक सोल्युशन काडपाक सो बेजिकली आमच्या बोगमाळो वाठारा खातीर उदक सप्लाय जावपाक एक हिलॉकाचेर आहा सकयल परत वयर चडोवन उदक सकयल येवपाक जाय त्या कारणान बुस्टर हो अत्यंत गरजेचो आहा बोगमालोक जर रिलीफ दितले जाल्यार सरपंचान सांगलें तशें उदक म्हणटा तें आमकां जे हाय म्हणजे मातशें वयर हाय हेचेर घरां आहा तांकां आतां जालें तेंच्यांनी जर PWDचेर होपूच सोडला एक 30% लोक बोगमाळो वाठाराचो 30% लोक हो कम्प्लिटली वेल्स आसूं किंवा बोरवेल्स हेचेर डिपेंड आहा 70% लोक PWDचेर होल म्हणजे सगळ्या कम्प्लिटली डिपेंड आसता त्या 70%क उदक दिवपाक PWD पावना जाल्यार तेचो आनी फायदो कितें उरला ही आता खंय तरी आमकां चिंतपाची गरज आसा उदक कंटिन्युअसली येयना आनी कितें बेजीक नीड लायट आनी उदक ही बेजीक नीड उदकूच आमी दिवपाक पावना जाल्यार आमी म्हणजे आमचो फायदो कितें हे आमकां खंय तरी क्वेश्चन मार्क दिसता सदां येवन लोकांचेर रडप काल सुद्दां आमची ग्रामसभा स्पेशल ग्रामसभा जाली तेतून सुद्दां लोकांचे एकूच मान्य आसलें की उरलेले इश्यू आसूं न्ही पूण उदक हे कंपल्सरी लोकांक जाय त्याच कारणान आमी एई वांगडा एई आनी जेई वांगडा आमी कंटिन्युअसली ऑन कॉल आसलेच खंय हे जालें ते जालें आमी विचारताले पूण आयज खंय तरी येवपाक पडलें हांगा पर्सनली आनी हेच्या फुडें म्हाका दिसता आयज जे एईन सोल्युशन दिलां ही इज व्हेरी कॉपरेटीव आनी जेई सुद्दां आमच्या एजीचो आसल्या कारणान बरो म्हटल्यार कॉपरेट करता पण तेचो कॉपरेट करून उतरांनी कॉपरेट करून हांगा कांयच फायदो ना जर उदक येयना जाल्यार आयज आमच्या भितर म्हटल्यार सरपंच आनी हांवूच हांगासर पावला थर्सडे जेन्ना आमी येतले तेन्ना गांव घेवन येवपाक आमी फुडें फाटीं पळोवपाना जर आमचें सोल्युशन घरान दिवना जाल्यार
कळ्ळें. तेच्या पयलीं दुसरें सांगपाचें म्हटल्यार सरपंचान मेन्शन केलें की कंटिन्युअसली हांगा आमी जर एक पॉसिबिलिटी आसता PWD म्हणजे केन्नाय पायपलायन फुटता आणि कितें टेक्निकली फॉल्ट्स आसता तरी आसतना टँकर दिवपाची गरज आसा PWD कडेन आज एकूच टँकर हांव मुद्दाम लक्ष घालता ह्याचे गजालीचेर. तो टँकर जर खंय आतां फ्रायडे आमच्या एक वॉर्ड मेंबरान टँकर मागलेलो तो आयज पर्यंत सुद्धा पावना. म्हटल्यार परिस्थिती कशी आहा वास्को हेची डिपार्टमेंटाची ती तुमी स्वता पळोवपाची गरज आहा. सो ह्यो टँकर काब्राला मिनिस्टरान पर्सनली लक्ष घालून हांगा एडिशनल टँकर जाय जाल्यार दिवचो आणि खंय तरी उदक लोकां पर्यंत पावचें. टेक्निकली फॉल्ट आसूनी पूण उदक पावपाची गरज आहा कशाय भाशेन. सो ही मातशी हेच आमचे सगळे प्रॉब्लेम घेवन आमी आयज PWD डिपार्टमेंटान पावले.